प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाचे कृपेन भरलेलो दीस तुमकां आवडटा. मरण हें कोणाकूच चुकोना. आमी निसर्गा प्रमाणे जल्मता, जियेता आनी निसर्गा प्रमाणे आमकां मरण फावो जाता. पूण आमच्या जिवितांत एक बाबार्थाचें सोत आसा आनी तें म्हणल्यार मरना उपरांत जेजू सोवे सासरीक जिवीत. आयज आमच्या अंकलाक सातानाक हो संवसार सोडून गेल्यार 3 वर्सां भोगतात. पूण आजून पर्यंत ताचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखारूच आसा. थोड्या जिविताच्या गोठितांनी आमी ताचो उगडास करता. आयज ताका आमच्या मागण्यांची गरज आसा. तर आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत ताच्या पासत प्रार्थून मागुया. ही सुरवातीची उतर आमकां सांगता तो आसुनी आमच्या दोळ्या मुखार आसा, ताचो आमी आसुनी उगडास करता. जेन्ना मनीस आमच्या सगळं हुस्को राबयता, आमकां मोग दिता, आमकां बरें करता, त्या मनशाचो आमी बोगोर उगडास करता. आनी किरपूर म्हटल्यार जेन्ना तो मनीस आपलो भावाक आमकां दिता. आमचो भाव सांताना आपलो भाव दिवन फाटीं सरोना किरपणी आपल्या घरच्यांक, आपल्या भुरग्यांक. आज ताचे पासून मिसाच्या भेटेन आदल्या दीन वचुया, जे बरें जियेलो म्हणून. आनी सदांच मागुया ताका सुविच्या इनाम फाव करूं. आनी जेन्ना आमी मिसाच्या भेटेन वांटो घेतना आमचे जिविताची तयारी करुया. एके भाशेन दुसऱ्या सगळे मोग आनी हुस्को दाखोवन हेंच बरें करून आमी पावुया. आनी पवित्र मिसान फादर प्रवाड घेवचे खातीर आमची पातकां, आमची चुकी आमी भरून घेवया. सगळीं बरोबर हांव बातमी सकयता देवा आनी तुमकां पावली मुसलमान संस्था नान चिकन आनी सण सर्वदती आमची काकू आमची पातकां भोगसून आमकां साश्टाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Ratria
Bolha, Sakanci putecia, moalți să mi a zădăscută, ce mitne naște capul de căvencu, deja boctă să mi saște sfântă ca faptă, e a mi macam ce să nești peresc să tot hără de otinge să poi pe cei cu anciet în rasul celete, sașna ce sașna. भाव भयणी पवित्र हो अशें म्हणटा आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात अरोण्यात तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तशें तुमची काळजां दारून करूं नाकात तेन्ना म्हजी कर्तुत्वां देखल्यान आसतना तांणी म्हजी परिक्षा करून घेतली 40 वर्सां हे पोरचेचो म्हाका कांटाळो आयलो ह्या पासत हे संस्थेचो म्हाका राग आयलो आनी हांवें म्हणलें ताची काळजां सदांच वाकडी वाट करतात म्हज्यो वाटो ती शिकूंक ना म्हज्या रागाच्या वेळार हो सोपूत हांवें घेतलो म्हजें समाधान बघून ती कधीच पावची ना भाव भयणींनो ओन पावाड कोणाचे नश्टे काडीच जिव्या देवा सरशी आमकां पयस करता तर तुमचे भितर असल्या काळजाचो कोणूच आसचो ना जावं चतरायेक घोवात पडटे जाल्यार तुमचे भितर कोणूच बातकाक उलोवन दारू जावं जायना जावं आज म्हणलां तें चलत फुड्यान तुमी एकामेकाक दिसान दीस धीर दिवंक जाय कित्याक सुरवातेक आमकां विस्वाशीपण आसलें तें आमी निमाणे गोरेक फुड्यान धीरपणी सांबाळलें जाल्यार क्रिस्ताचे मागेली आमी जातल्या देवाचें उतर देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारून करूं नाका म्हणया आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारून करूं नाका सोडपोट पडुया ताच्या मुखार आमचो एकलोच देव तो आमी सगळीं ताची गरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेट्यो ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा चितान आयकून काळजांत दवरून सगळीं आयकली रावया आमचो जबाब आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारून करूं नाका मेरीबाब आनी ओरोण्यात महासान केल्ले तशें तुमची काळजां फातरावरी दारून करूं नाका तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो पोरण्यो देखल्यो तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर पडपून गेली तुमचो जबाब आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारून करूं नाका 40 वर्सां म्हजे पोरचेर म्हाका कांटायलो काळजान म्हाका सांडून घेतली म्हज्यो वाटो सोडल्यो तेन्ना रागा जाल्लें हांवें असो सोपूत घेतलो हो लोक कधीच पावचो ना म्हजी शांती भोगू आमचो जबाब आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारून करूं नाका घराक सगळ्यो उबी रावया Alleluia.
आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक कोडकार जेजू सोरशीर उपकार मागूंक आयलो आनी दिवी घालून ताणें म्हळें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुंचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हळें, होय, म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचे कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका वेगळीच धाडलो आनी खोराय म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगळ्यांक गोवायकेची खुणा दिवंक मोइजेसान फर्मायलोलें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगडून आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नोकरांक वचूंक जायना जाली आनी भायर एक सुर्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कोडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां इब्राहिम बरोवन चिठी आमकां उगडास करता. जरी तर दारून काळजां आमची आसत जाल्यार आमचे मदें देवाचें आसणें आसचें ना. देवाची कृपा आमकां फावो जावची. कित्याक इब्राहिम बरोवन आमकां हो बरोवपी आमकां उगडास करता आनी उगडास करता इस्रायल गोंयचेचो. कशे परी ती दारून काळजांनी देवाच्या आज्ञा प्रमाणे जिवंक ना. हाकाच लागून देवाचो क्रोध ती अनुभवूंक पावतात. देवाची कृपा तांकां फावो जायना आनी 40 वर्सां पोरण्यान ती भोंवत रावता. आनी जेन्ना ती आपली चूक मानून घेतात, देवाची एक आकृती कुलो मारतात, तेन्ना तांकां देवाचें आसणें फावो जाता आनी परतून वास्तल्ल्या देसान तांकां हें दान देणें फावो जाता. आयज म्हाका तुका उलोवप, आमी आमची काळजां दारून केल्यात काय, देवाचो ताळो आमी आयकूंक आमचे कान दाबल्यात काय. जायत्या तरांनी आमकां देवाचो उलो आयकूंक येता. ताच्या उतरांतल्यान, बऱ्या मनशाच्या उतरांतल्यान व जायत्या म्हणण्यांनी आमकां देवाचो उलो आयकूंक येता. म्हाका आमी आपणाकूच आमकांच विचारुया की म्हजें काळीज देवाच्या उतराक उक्तें आसा काय म्हजें काळीज हांवें दारून केलां, कोडपा भाशेन गोड केलां आनी देवाच्या उतराक हांव आनी तूं आयती जावंक ना. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता कशे परेन हो कोडकार जेजू कडेन, एक कोडकार इस्रायलाच्या लोकांक म्हळ्यार जिवंत आसतना मेल्लो कसो. ताच्यान आनी
एके भाशेन जिवीत आनी अनुभव जायना तसलें जिविताचें निराशी काळोखान बुडलोलें असलें ताचें जिवीत असलें जिवीत आसतना असली तेजी परिस्थिती आसतना हो कोडकार ह्या कोडकाराक एकूच बरो असो एकूच उजवाड आनी एकूच जिवीत तो जेजू सवय पडयता जेजू जाता ताका एक बरो असो एक उजवाड हे ताच्या काळोखी जिवितांत निराशे जिवितांत ताका एक बरो असो आनी मेल्ल्या एके भाशेन जिवितांत ताका एक जिवीत खालतीकाय लांबीकाय येता आनी जेजू कडेन मागता जेजू ह्या ताच्या जिविताचेर दिश्ट घालता काकलुतीची बरेपणाची कित्याक तो देवाची खुशी करून तो राजी जाता ताकाच लागून ही देवाची कृपा देवाचें आसने ताका फावो जाता आनी ही पिडेंतलो तो सुटका अनुभवता जेजू ताका पेगोवणी फावो करता आमी ह्या कोडकारा भशेन जायते फावटी आमचें जिवीत अशेंच जाता आमी निराशी जाता आमचें जिवीत काळोखान बुडटा आमकां एके भाशेन जिवीत कशें ना कशें दिसता तेन्ना आयचो हो कोडकार आमकां उगडास करता की जावं दी म्हजो आनी तुजो बरो असो जेजू जावं दी जेजू आमचो उजवाड जावं दी जेजू आमचें जिवीत लांबीकाय खालतीकाय जेजू सोशी आमी पडुया ताच्या पांया सुशी पडुया आनी ताचे काकुळतीक आमी उलो मारुया आनी असल्या भावार्थान केल्ले मागणी जेजू जरूर आमचे आयकतलो हेच भावार्थान आमची मागणी दर दिसा आमी बापाक उबारली पळयता आमी कशे बरे हो कोडकार हे देणें ताका फावो जातच देवाची तुस करीत वेता बरेपण आमकां मेळिल्लें देवाचें फाटलेपणां दाखोवन न्हय पूण देवाची महिमा गावून देवाची तुस करून आमकां आपयता जायते फावटी देवाचें बरेपण आमी अनुभवता पूण देवाक आमी आर्गां दिवन दिनवास दिवन विसरता देवाची महिमा गावूंक आमी विसरता हो कोडकार आमकां शिकयता दुसरे वाटेन आमी पळयता जेजू खबर आसली तरी तर तो कोडकाराक हात लायत जाल्यार तो अशूच जातलो ताकाय लोक भायर आयतलो तरी पूण जेजू देवाची काकडू ह्या मनशाक दिवन आपूण त्याच कोडकाराक भाशेन चालता असलेंच की जिवीत एका मनशाक मोलोकय जुव्याचेर ताणी केलें दाम्यो भाग्योन दाम्यो आमी वळखता जेन्ना तो पळयता ह्या लोकांचें जिवीत ह्या जुव्याचेर कशें आसलें ह्या लोकांक एके भाशेन भायर आयलोली पयस आयलोली तांच्या जिवितान हो काळोख आसलो तांच्या जिवितान निराशेपण आसलें मेल्ल्या सारकें तांचें जिवीत जाल्लें तेन्ना दाम्या तांच्या जिवितान एक बरो असो जाता तांच्या जिवितान उजवाड जाता आनी तांकां जिवीत दिता जेजूचे कृपेन आनी पदवेन तो तांची सेवा चाकरी करून घेता आनी जेन्ना तो पयलें प्रवचन त्या जुव्याचेर करता तेन्ना म्हणटा आमी कोडकार एके भाशेन आपणाकूच तांचे सारको तो करून दिता आनी आपले सेवे चाकरेचें जिवीत तांचे सवय तो अर्पिता आमी आमच्या जिवितान जरी तर दुसरे आमचे हेर भाव भयणींची आमी सेवा करतले जाल्यार आमचें जिवीत तांच्या जिविताक लावन गरजेचें तांचे सारकेली आमी जावंक गरजेचें तेन्नाच की
की देवाची काकडूक, देवाचे आसने, देवाची कृपा आम्ही आमच्या जिवितावरवी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. तर हीच कृपा ह्याच्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी मागता. की भाशेन आमी सांतानाचो उगडास करता, लागीं मनाचो काळजाचो बऱ्या उतराचो सदांच सदांच दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान पडलेलो आनी गरजांक पावतलो मनीस आनी ताचो उगडास करता. ह्यो ताच्यो बऱ्यो कोडण्यो आमी आमच्या जिवितांत लावन आमचें जिवीत पवित्र करून वावरुया आनी आमचें जिवीत देवाच्या आज्ञाचेर ते रावन चलुया. तेन्नाच की देवाची कृपा आमी अनुभव पावता. हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान मागता. Subliberare, începând să facă care bucurie. आयजाको संवसार कोविड-19 हे पिडीक लागून भिरांतीन जियेता. थोडीं जाणां घरांतली भायर वचून सोरनात, पूण आमचे पवित्र सभेचे फुडाऱ्यांनी भिरांते विणी देवाचें उतर परगटून दर दिसा मिसाच्या बलिदानान आमचे पासत भेटयतात. तर हे सगळे आमचे यादनिकांक भावांक ते जेजू बरी सावळ आनी भलायकी दिवन बापा लागीं मागुया. आयज जायतीं आमचीं भाव भयणां कोविड-19 हे पिडीक कोसतवतात. तर हे वेळार देवान आपलो पेकोवणीचो हात लावन तांकां बरी केले पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मागुया हो संवसार सोडून गेल्ल्या ते सोर आमच्या गांवच्या भावा भयणां पासत तांकां सर्वांक जेजूचे सासणेक जिवीत फावो जावन बापा लागीं मागुया. Господи, Баба, і आमची मागणीचे प्रयत्न आमचे पासत आमचे देव बाबने पासत तशेंच सांगतानाचे भाव पासत ही सगळी स्वीकार कर आनी आमची खालसां सदांच चोत्राक आयती कर. मागतूच खुदा जेजूचे नांवी
बाबूनो, मुझे तुमचे बलिदान सुखद मानतो तसली सामना मागत. Sorgest, Santana Fernandes Konkani, त्या फारीकपणाची आणि वागण्याची योजना होती. च्या भोवताक बरोबर सासू वागून दर कुणी तपोवप ही आमची ताती मागणी मानके शमोचे पुत्र जेजूचे नावे आमेन. Sorgest तुमचे सोबे आसूं आमची काळजा उबारूया. Sorgest आमच्या देवाचुया. Sorgest poi Papa Sorgest Sașnice Deo. Sorgest Sorgest Jesus Christ आमच्या Signori, आम्ही कधी मोजून o cada notícia ne am șef acestă. Tuझ्या हुकुमान आम्ही समोर तुझ्या खुशीप्रमाणे आमचे जीवित चलता. शिकीच्या दुरांतली आमकां काढल्यान त्या धूळ मातेक ओतून येता तेन्ना तुझ्या हुकुमाच्या पातळीच्या गुलामपणांतली आमी सुटता. आनी तुझ्या पुताच्या मरण सुरवेला आमकां ताच्या पुनर्जन्माचे महिमेक पावच्याक तुझ्या उतरान तूं जीवन करताय. देखून देवता आनी भक्त संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. आपल्या स्पेशल पोषण शुभेच्छा ठिकाणून बघितलं का 3 वाजून तो मोडलो तो आपल्याशी सांगलेले हो तुम्ही सवेस गियात आणि खायात ही मुझी कूड मुझे पासून समर्पणची. Despre Joan a tus cărcați scriitul din nostru, iar pe și sângele mele, tu mi să mergi chiar mi-a trebia, ei mi jero păcicați. Noi ani sansnic corăracie rugă, patru spusă merge, ce pasă, ani scris ce pasă, tine, marotene, ei mi cea lăsă curată. Tuja
आनी वचून मुंडो आनी सोंची कास समजिना तुजें करूया तुजें सेवा करून आमकां फावले देखून आमकां दीन वचलो आनी जेजूची कुळार वचून आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्याक भेटे करून आगमन मुक्ताय मारता Sebastiao-ache पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर एका प्रती मोगान वळय Sebastiao तुज्या चाकराची सांतानाची कापलूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेगळय जसो पयस स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोडीत तुमकां मोड पळोवन फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आकवार मारी देवाची माई संगाती भाग्यवन तुझे तिचो पती भाग्यवन दोरनुदान आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Jesu वरवीं त्याची संगता त्याची सुता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व बेदार बापा सर्वनामी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमचे भाव सासणाचे सुख फावो मागताना आम्ही मागूया सदांच ताचे कशेप्रमाणे जिवंक सगळी बरोबर आमच्या बाबा सगळीच्या शेणाव पवित्र शेणाव संकाळी तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपटो विरास आज संकाळी आनी शीच वेळा मुशिता तशी आमची पातळ बोस आनी आमकां काळजी पडूं नाका सर्वेस्वर सर्वैश्वर दरमनियांची पितांक स्वस्थ करी सगळीच्या सुखाक सुंदर जगात आमी भविष्य करता गणपत कापूक स्वरूपात सकल आनी स्वतंत्री वाडले समजूस क्रिस्त तेचे लोक म्हणल्यार तुमकां शांती करता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पालकाचे न्हय पवित्र सुचे बाळाचे इश्कार आनी खुशीपणान तुका शांती आनी तूं एकूण सांबाळ सचियेत रासून चलयते सासणाचे सासण सुमेची शांती सदाकाळ तुमचे सगळे आसूं शांती
प्रार्थूया. प्रीतीचे बाबा, सांता तुझ्या पुत्रा खातीर भेटयलेले हे बलिदान आमची मागणी दोळ्यान मानून घे. तुझे कावतीन ताची पातपसर पद्धती धुवन काढून आमी मागता. तुझे पुत्र जेजूचे नावे तशी बसत. बिनवासता जेसू मिसाच्या बलिदानावरवीं आमची ओतमी खूब तूं मारताय देखून. जेसू तुका वाखाणटा म्हजे डॅडी पासत. ताणें आमचे पासत केल्ल्या सगळे बरेपणा पासत बापा तुका दिनवासता. जरूय आयज तो आमचे मदें ना तरूय ताचो उगडास आमच्या काळजांनी निमाणी घडी पर्यंत आसतलो. आयज आमच्या डॅडीचें 3 वर्सांचें मीस समारंभ आयिल्ल्या फादर टोनी आनी फादर जॉर्जाक आमचे दिनवासता आयच्या दिसाक कायम करून सबाय हाडलेल्या भयणींनी आनी भाव हेरिकांक तांचेर आनी तांच्या घराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. दिनवासता आयच्या दिसाची तयारी करून आदार दिल्ल्या आमच्या भाव भयणां पासत तांचेर आनी तांच्या फामिलीचेर देवाची बेसावां आमी मागता. तशेंच दिनवासता तुमकां हांगा अजीब जाल्ल्या दोरेका म्हज्या भाव भयणां पासत आयज तुमी त्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक म्हज्या डॅडी पासत मागले देखून. तुमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. देव बरें करूं. देवाचो आशिर्वाद आमी सगळीं रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप आनी पुत्र पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून या तिचे शांती मोगान धाडटा. तुमकां दिसतली आसा क्रिस्मसाचो साक्रामेंट कॉन्स्टन्स तो आमकां कोपेलाक फाव केला सांतानाच्या गोंयच्यान. तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. Divina, oh
सिमेट्री फकत घरच्यांनी करचें दुसऱ्यांनी नाजाल्यार घरचे भायर तुमकां लोक जाता आनी बरें कित्याक दुयेंस म्हणटा आज मी गांवांत सांगता तर म्हाका फकत घरच्यांनी सिमेट्री करचें